फाटली कितलीशीच वर्सां जाली केपें मतदारसंघातल्या मोरपिल्ला पंचायत वाठारांत लोकांक मोबायल नेटवर्काक लागून त्रास सोंसचे पडटाले। खासा करून शिकपी भुरग्यांक नेटवर्काक लागून दुसऱ्या सुवातेचेर वचचें पडटालें। साबार मागणे उपरांत निमणे BSNL कंपनीन टावर एक्टिवेट केल्लो आसा आनी हाका लागून थळाव्यांनी केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टाचे उपकार आटयल्यात। आज म्हाका दिसता आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघात मोरपिल्ला विलेज पंचायत आनी मोरपिल्ला विलेजाक आज एक बरी खुशालकाय खबर कितली वर्सांची ही तेंगी एक आशा आशिल्ली, तांकां एक मोबायल टावर कनेक्टिविटी जाय आशिल्ली। कित्याक बिईंग रुरल भितरल्यान इंटिरियर गांव आनी हे गांवचे यूथ इतली शिकलो आहाय, इतली शिक्षणा बद्दल मुखार आहाय, बट तांकां कनेक्टिविटी नाशिल्ली। मोबायल युजार करपाक त्रास जाताले, कितेंय तरी समज शिकपाक तरी कितें जाय आसलें जाल्यार तांकां तें आयल्यान जे हेजे कनेक्टिविटी लागता, रेंज लागता थिंग येवपाक पडटालें। आज कितले वर्सांनी BSNLान आज हो टावर आमगेलो परत लास्ट ऑलमोस्ट 2.5 years आमी सरकारा कडेन BSNL कडेन फॉलोअप कंटिन्युअस फॉलोअप करून आज म्हाका दिसता हो टावर आज एक्टिवेट जाला। सो हांव परबीं दिता मोरपिल्ला फूल लोकांक, मोरपिल्ला विलेज पंचायतच्या हे सरावंडींग लोकांक आज परबीं, कित्याक इतली वर्सांची एक आशा आशिल्ली तेंगेली कनेक्टिविटी बद्दल आज ही पुरी जाली। सो गूड विशेस टू देम आनीक BSNLाक आनीक सरकाराकूय काळजा मनासून देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणी फॉलोअप केलें बाबरवन मिनिस्टरान IT मिनिस्टर तेणें फॉलोअप करून आमचें प्रयत्न मुखार तेका कंटिन्युअस फॉलोअप करून आज हें काम जालें।